नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभेच्या 543 सुवातां खातीर मतदान कार्यावळ जाली जाहीर। एप्रिल ते 1 जून मेरेन 7 पावंड्यार जातले मतदान। 4 जूनाक जातली मतमेजणी। गोयच्या 2 सुवातां खातीर तिसऱ्या पावंड्याचेर 7 मे दिसा जातले मतदान। मतदान प्रक्रिये खातीर राज्य वेंचणूक आयोग आसा सज्ज। गोवा CSR अथॉरिटी आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हांचे मदीं जाली समजिकायेची कबलात। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगणा आणि कर्नाटकाच्या भोंवडेर कलबुर्गी हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेक उदरगतीच्या कामाचो 62व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी नाट्य सर्तीच्या निमण्या फेरेंत गोयच्या मांगिरीश संस्थेच्या फादर नाटकाक फावो जाला पयलो इनाम। आनी आतां खबरो विस्तारान। लोकसभे खातीर 7 पावंड्यांनी मतदान जातलें। पयलो पावंडो 19 एप्रिलाक जातलो जाल्यार 7वो पावंडो 1 जूनाक मतमेजणी जातली। उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अस्तंत बंगालात 7 पावंड्यांनी मतदान जातलें। वट्ट 543 सुवातां खातीर मतदान जातलें। पयल्या पावंड्यार 102, दुसऱ्या पावंड्यार 89, तिसऱ्या पावंड्यार 94, चौथ्या पावंड्यार 96, पांचव्या पावंड्यार 49, 6व्या पावंड्यार 57 आणि 7व्या पावंड्यार 57 लोकसभा सुवातांचेर मतदान जातलें अशी माहिती मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी दिली। देशात 55 लाख EVM मशिनां वरवीं मतदान जातलें। वट्ट 97 कोटी नोंदणीकृत मतदार येवपी लोकसभा वेंचणुकेत मतदान करतले। जातून 49.7 कोटी दादले मतदार आणि 47.1 कोटी बायलां मतदार मतदान करतले। देशात 2.18 लाख मतदार 100 वर्सां वयले आसात। निपक्षपणान पुराय देशात वेंचणूक जावची हाच्या खातीर वेंचणूक आयोग तयार आसा अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें। Counting of course is 4th of June. It will look like this of you and phase 5 May 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6th May 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी। गोयच्या 2 सुवातां खातीर तिसऱ्या पावंड्यार 7 मे ह्या दिसा मतदान जातलें। तिसऱ्या पावंड्यार गोंया वांगडाच आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमण दीव आणि जम्मू काश्मीरच्या कांय लोकसभा सुवातांचेर मतदान जातलें। महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रायगड, बारामती, धाराशिव, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली ह्या लोकसभा सुवातांनी तिसऱ्या पावंड्याचेर गोंया वांगडाच मतदान जातलें। नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज will not on 28th of March and date of poll will be 6th of April. Similarly here in case of J&K because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of Gazette notification or date of poll लोकसभा वेंचणुके वांगडाच देशातल्या कांय राज्यांनी 26 विधानसभा सुवातां खातीर पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात।
बिहार 3, गुजरात 3, हरियाणा 1, झारखंड 1, महाराष्ट्र 1, तेलंगणा 1, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 4 आणि अस्तंत बंगाल 1, तसेच हिमाचल प्रदेश 6, राजस्थान 1, कर्नाटक 1, तामिळनाडू 2 विधानसभा सुवाता खातीर पोटवेंचणुको जातल्यो. मुखेल वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकांची कार्यावळ घोषित केल्या उपरांत राज्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी पत्रकार परिशद घेवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो. राज्य वेंचणूक यंत्रणा पुरायपणान सज्ज आसा अशें तांणी सांगलें. राज्यात 85 वर्सां परस अधिक पिरायेचे 11,640 मतदार आसात. दिव्यांग मतदारांचो आंकडो 9,370 असून 40% परस अधिक दिव्यांग मतदारांक मतदान केंद्रांमेरेन हाडपाचो पर्याय दवरला अशी माहिती वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. कर्नाटकात आयुष्मान भारत येवजणे खाला 80 लाख लोकांक लाव मेळ्ळा आणि 75 लाख घराब्यांक जल जीवन मिशन येवजणेच्या माध्यमांतल्यान नळांतल्यान उदक मेळ्ळा. उज्ज्वला येवजणेचो 40 लाखां परस अधिक बायलांक रांदपाचो सिलिंडर मेळ्ळा आणि 8 लाख लोकांक प्रधानमंत्री आवास येवजणेचो लाव मेळ्ळा अशी माहिती नरेंद्र मोदी हांणी कलबुर्गी हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत दिली. भ्रष्टाचार नष्ट करून उदरगतीक नेट दिवचो अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. कर्नाटका को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे रक्षा कवच बनाना है ताकि इन पे निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटक की जनता के लूटने के कारनामों को मैं रोक पाऊं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगणाच्या राज्याच्या भेटेर आशिल्ले. तेलंगणात सकाळी नागरकुलनूर हांगा आयोजित केल्ल्या विजय संकल्प सभेक तांणी संबोधित केलें. काँग्रेस आणि BRS पक्षाच्या सरकारांनी तेलंगणाची उदरगत करूंक ना, मात केंद्रात सरकारान तेलंगणाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सदांच प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कांग्रेस और BRS ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है. पहले BRS की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर, ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे. कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. 18 वर्सां जाली सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना. मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी. जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको. आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. ही जीण, हे तनमन सगळे अर्पण तुका. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. ठाम विचार आसात, कितें तरी करपाचें अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी,
देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें कितें तुजें सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत बदलूंक भाग्य देशाचें आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचे ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचे नी. होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम. लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सोपूत दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर. राज्यात बरीच वर्सां पयलीं सावन 1ली ते 10वी उच्च माध्यमीक विद्यालय, 11वी आनी 12वी आनी उपरांत 3 वर्सांचे पदवी शिक्षण अशी पद्दत आशिल्ली. 10वी उत्तीर्ण जाले उपरांत कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक अशे 4 फांटे आसताले. इतिहास, राजकीय विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषा हे विशय कला फांट्यात आसताले. वाणिज्य फांट्यात अकाउंटन्सी, सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस, अर्थशास्त्र हे विशय आसताले. विज्ञान फांट्यांत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित हे विशय आसताले. येत्या त्या शिक्षणीक वर्सा सावन 11वी आनी 12वी म्हळ्यारच उच्च माध्यमीक शिक्षणात कला, वाणिज्य, विज्ञान अश्यो शाखो आसच्यो ना. जायते विशय निवडपाची मेकळीक विद्यार्थ्यांक आसतली. 11वी पास, 12वी पास अश्यो गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांक दितले. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा सावन ही कार्यवाही जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा बोर्ड विल वर्क ऑन इट आनी येता त्या वर्सा फक्त 12th पास असो गोवा बोर्डाचो निर्णय आसतलो. येता फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे 24-25 म्हटला हांवें, म्हणून म्हटलां एडमिशन घेता आसतना तशी घेतले. फुडल्या वर्सा जुनाकच्यान जी 12वीची एडमिशनां जातली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस. दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टुडंट टू चूज द सब्जेक्ट आनी इट इज नॉट म्हणजे जाका जो आवडटा सब्जेक्ट. एखादो सायन्सीच्या भुरग्याकूय आर्ट्साचो सब्जेक्ट आवडटा आसत जाल्यार सायन्सीच्या कॉम्बिनेशनाच्या बरोबर तो सब्जेक्ट घेवपाक मेळटा. आनी कॉमर्साच्या स्टुडंट्साकूय जर एखादो सब्जेक्ट फिजिक्स शिकात दिसले आसत जाल्यारूय तो ताका सब्जेक्ट घेवपाचें उरता. NEP 2020 अशा पद्दतीचो चॉयस ऑलरेडी आसा. आमी एक स्टेप फुडें वचून तो पयलींच इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या वर्साच्यान म्हणजे येता त्या कमिंग एड्युकेशनल इयरांतल्यान आमी ते सुरवात करता. पोरने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीचें प्रदर्शन अंदू जावपाचें आसा. ह्या खातीर आयोजीत केल्ल्या समितीची बसका शुक्रारा जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीच्या प्रदर्शन सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर पोप फ्रांसीस हांकां निमंत्रीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेत दिली. फावटी हिज होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलां. हांव माननीय प्रधानमंत्रीक बरयतलो आनी ताज्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट हो गोंय सरकारा कडल्यान हो पर्सनली इनवायट वयतलो सो दॅट तांच्यांनी येवचें. एकंदर 45 days आसपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर ही बेजीक तयारी जाय. ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळी ताजी इन्फॉर्मेशन दोज आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द एब्रॉड, दोज आर ट्रॅवलिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स तांच्या खातीर तांची सोय हांगासर कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड बेसिलिका चर्च ह्या दोगांच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन तेजें opening जातले. सो दॅट दिस ऑल इन्फॉर्मेशन्स वील गो टू ऑल द पिलिग्रिमेज दोज आर कमिंग फॉर द पिलिग्रिमेज टूर फॉर द एक्सपोजिशन हाच्या खातीर जे येता तांच्या खातीर आसतली. गोवा CSR अथॉरिटी आनी कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हांच्या मदीं पर्वरे मंत्रालयांत समजिकायेची कबलात जाल्या. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक नवे तंत्रीक शिक्षण मेळचें, रोबोटिक्स, कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या आर्विल्ल्या शिक्षणाच्यो सुविधा मेळच्यो ह्या खातीर ही कबलात जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कोडेक एड्युकेशन ट्रस्ट हांच्या बरोबर MOU सायन करता. हो MOU ज्या पद्दतीत आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाच्या खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोगी जातलो आनी निश्चित रित्या तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स ह्या फिल्डांतलो गोंयांतल्या
हायर एड्युकेशनांतल्या स्टुडंट्सां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोगी येतलो. विशेष करून स्पेशली ट्रेनिंग फॉर द टिचर्स ट्रेनिंगा खातीरय बी ह्या एमयूचो चडांत चड उपयोग आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. हेच ते पयलीं पासूनच AI एड्युकेशन आसतलें, रोबोटीक आसतलें, ह्या क्षेत्रांत तांचें खूब मोठ्या प्रमाणात काम आसा. स्कूल लिडरशिप्स, टिचर्स, स्टुडंट्स आनी गव्हर्मेंट खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो उपयोग जावपाक शकता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी रायबंदरच्या श्री साई प्रार्थना मंदिर वाठारांत बाजारांतल्या रस्त्याचेर उबारिल्ल्या सोलर विद्युत यंत्रणेचें उक्तावण जालें. CSR अंतर्गत शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हांणी रिबिल्ड ट्रस्ट हांच्या माध्यमांतल्यान 500 सोलर स्ट्रीट लॅम्प दिल्यात आनी उत्तर गोंयांतल्या कांय पंचायत वाठारांत ते कार्यान्वीत केल्यात, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. त्या शिपिंग कॉर्पोरेशनाचे कडेन मागणी केली की आमच्या ह्या उत्तर गोंयाच्या मतदारसंघात आमी सोलर लायटीचे हे आमी वाडोवंक सोदतात, घालूंक सोदतात. आनी ताणें लगेच आमकां शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या हातूंतल्यान आमकां 500 सोलर संपूर्ण सेट म्हणजे खांबो, मागीर सोलर लायट, सोलर पॅनल अशी सगळी आमकां दिल्ली आसात, ती आमचे कडेन गोंयांत पाविल्ली आसात. आमी प्रत्येक पंचायतीन, प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या एरियेक जे जाग्यार लोकांक गरज आहा, डिमांड आहा, अशें हेचेर आज आमी घालूंक पळयतात. खूब लोक हांगा येतात, ट्युरिस्ट येतात आनीक ह्या हाजो पयलो हे आमी साईबाबाच्या पांया कडेन हांगा घातिल्लो आहा. आनी आज लायटी उबे केल्या, जवळ जवळ 10 लायटी आमी हांगा हे खांब आनी हे सोलर लायटी हांगा इन्स्टॉल करतले. आज जो 4 केल्ले आसात, उरिल्ले हाचे फुडें करतले. आनी अशें संपूर्ण उत्तर गोंयांत हे जे काही सोलर लायटी जे आसा ते संपूर्ण उत्तर गोंयांत आमी पंचायतशा आमी घालतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी दिवचल तालुक्यांतल्या अडवलपाल आनी साळ ह्या गांवां मजगती 11 kV भूमिगत वीज वाहिनी घालपाच्या कामाचो बुनयादी फातर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटे, जिल्हा पंचायत वांगडी प्रदीप रेवाडीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री ढवळीकर हांणी गोंय सध्या विजेच्या मळार हेर राज्यांचेर निंबून आसलें तरी 2027 मेरेन उत्पादनांत अग्रेसर आसतलें आनी ते खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगलें. डॉ प्रमोद सावंताच्या आदारान ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी आदार दिलो आनी हाजे श्रेय हांव प्रत्येक आमदाराक दिता, सीएमाक दिता. कारण शेवट कोणी तरी हे डिसिजन घेवचें, कारण गेले कित्येक वर्सां प्रत्येक मंत्री येतालो तो प्रत्येक जाण आपली भुरग्यां घालतालो. शेट्याक सुद्दां मातशें वायट दिसतालें हांव जें कितें करता, पूण खंय तरी ह्या भुरग्याच्या आवय बापूय आसूं, बायल आसूं, भुरगीं आसूं, ही खंय तरी 12 वर्सां हें काम करता, तांकां योग्य स्थान दिवपाची गरज आशिल्ली. आनी तें आमचें सरकार आनी तेजो लिडरशीप डॉ प्रमोद सावंत हेच्या अंडर आमी तें केलें. ताजें श्रेय हांव सगळ्या आमदारांक दिता, कारण शेवट हें कोणी तरी काम करपाक जाय. केंद्रीय MSME मंत्रालय अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या वतीन दोनापावलच्या NIO सभाघरात आयज जाल्ल्या एका कार्यावळीत गरजू लाभार्थ्यांक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी टूल किट्स वाटप जालें. ह्या कार्यावळीक खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या उपकरणांचो उपेग स्वयंरोजगार करपी कारागिरांक जातलो असो हावेस ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलो. आजची जी युवा पिढी आसा ती युवा पिढी कशा पद्दतीन ताचो उपयोग करूं शकता आनी प्रधानमंत्र्याचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारत ताका कितलीशी आमी सगळे मेळून तेंको दिवंक शकता, मदत दिवंक शकता ह्या संदर्भात आमकां मार्गदर्शन केलें. देशाचो विकास जावप म्हणजे ह्या प्रत्येक नागरिकाचो विकास जावप आनी तो फक्त खंय तरी नोकऱ्यांनी जावची ना. वेगवेगळ्या तरेच्या माध्यमातून ह्या देशाक फुडें व्हरपाचें काम हें सहजपणे आमचे तरुण तरुणी करूं शकतात, सामान्य मनीस करूं शकता. आनी ताका ती थोडीशी गाडी जर फुडें चलतली ताका स्टार्टर म्हणून आसता आनी तो जर बरो आसलो तर गाडी स्टार्ट रोखडीच जाता. समाजात तळागाळात काम करपी पारंपारीक कारागिरां खातीर केंद्र सरकाराचे आनी खादी ग्रामोद्योग आयोग हांणी वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात ताची ह्या वेळार मनोज कुमार हांणी माहिती दिली. हमारा गोवा, हम सब लोग भारत निर्माण के सफर में एक बार फिर से आएंगे और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे लाभार्थियों की सेवा में फिर जुट जाएंगे. हम लोग यहां संकल्प लेकर जाएंगे कि हमें
हमारे भारत का निर्माण, हमारे गोवा का निर्माण हमें ऐसा करना है कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो रोजगार, विकास और स्वरोजगार की दिशा में उनकी स्किल, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहता है, हमारे पारंपरिक उद्योग। आणि ही असा एक सुचवणी फाल्या आयतारा 17 मार्च ह्या दिसा सकाळी 7 ते दनपारा 1 वरां मेरेन वीज केंद्राचे वर्सुकी देखभाल काम करपाचे आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे काणकोण, सांगे, केपें आणि धारबांदोडा तालुक्यांतल्या कांय भागांत वीज पुरवण खंडीत आसतली। ही माहिती वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी एका पत्रकावरवी दिल्या। दाभाळ, किर्लपाल, शिगांव, कुळे, मोले, फोंडा तालुक्याचो कांय भाग, पंचवाडी पंचायत, कुडतरी, लोटली, माकाजन, वेर्णा, माजोर्डा आणि मुरगांव तालुको हांचो वीज खंडीत जावपी वाठारांत आस्पाव आसा। रेसिडेंट्स ओनर संघटनेच्या वतीन एला पोर्ने गोंय हांगासर उक्त्या जागेत भुरग्यांच्या खेळा मैदाना खातीर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या वेळार कुंभार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक, पोर्ने गोंय ग्रामपंचायतीचे सरपंच मेधा पर्वतकर, पंच हर्ष धुळापकर, खलीद शेख आणि अमिना शेख हाजीर आशिल्ले। उदरगती बगर देश मुखार वचूंक शकना आणि अशे तरेचे प्रकल्प उदरगत दाखोवन दिता अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें। आमकां अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट इतलेच करूंक जाय की डेव्हलपमेंट जाल्या शिवाय आमचो देश फुडें वचना आणि डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस। पूण जें कितें गांवांक जाय, जें कितें ह्या लोकेलिटीक जाय तें आमकां सगळ्यांक करूंकूच जाय। आनी त्या वेळार तुमी जो प्रोजेक्ट दिलो तो प्रोजेक्ट आज पूर्ण जाता ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा। आमचे पंतप्रधान मोदीजी म्हणटात आमकां आमचे सगळ्याचे आमचो देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जाली, परंतु ज्या जाग्यार पावूंक जायो त्या जाग्यार अजून पावूंक ना, तो विकसीत जावना। जाल्यार विकसीत जावपा लागून अशे तरेच्यो खूब गोश्टी, एकदम देश विकसीत जातलो अशें ना, गांव गांव अशे तरेचे डेव्हलपमेंट जावंक जायो, सगळ्यो सुविधा थंयच्या रावणाऱ्या नागरिकांक उपलब्ध जावंक जायो। आणि आता एक बरी खबर, 62व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी नाट्य स्पर्धेच्या निमाण्या फेरेत गोंयच्या मांगिरीश युथ क्लब संस्थेच्या फादर ह्या नाटकाक पयले इनाम फावो जालें। महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हांणी उजवाडायल्ल्या पत्रकांत ही माहिती दिल्या। फादर ह्या नाटकाची दिग्दर्शिका दक्षा शिरोडकर हिका दिग्दर्शनाचे पयले इनाम फावो जालें, जाल्यार नेपथ्या खातीर फादर नाटकाचे नेपथ्यकार मोहनदास च्यारी हांकां पयले इनाम फावो जालें। उजवाडा येवजणे खातीर फादर नाटकाचे उजवाडा येवजणकार तेजस खेडेकार हांकां दुसरें इनाम फावो जालें, जाल्यार फादर नाटकाच्या संगीत दिग्दर्शना खातीर दिलीप वझे हांकां तिसरें इनाम फावो जालें। फादर नाटकांत आंद्रेची भुमिका करपी वर्धन कामत हांकां दादल्यांच्या गटांत उत्कृश्ट अभिनया खातीर रुपया पदक फावो जालें, जाल्यार बायलांच्या गटांत उत्कृश्ट अभिनया खातीर एनीची भुमिका करपी शेफाली नायक हांकां उत्कृश्ट अभिनया खातीर रुपया पदक फावो जालां। ह्या नाटकाक पयले इनाम फावो जाल्ल्या कारणान दिग्दर्शिका दक्षा शिरोडकर हिणें खोस उक्तायल्या। सगळ्या कलाकारांनी आणि तंत्रज्ञांनी दिल्ल्या पालवान आणि केल्ल्या मेहनतीक लागून हे इनाम मेळोवप शक्य जालें अशें तांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना सांगलें। बंपर होता आणि ते आम्हाला मिळालं अँड आय एम व्हेरी थँकफुल टू ऑल द जजेस अँड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर महाराष्ट्र, कारण we deserved it and that they just thought that we deserved it and that's where we won the place. Thank you so much. हे नाटक बनवण्यासाठी सगळ्यांची मेहनत आहे। शेवटी म्हटलं जातं की डिरेक्टर विजनरी असतो, नक्कीच डिरेक्टर विजनरी असतो, पण डिरेक्टरच्या आजूबाजूला जे वावरणारे सगळे लोक असतात, सगळी पूर्ण टीम असते, त्याचं सहकार्य झालंच तरच डिरेक्टर शाईन होतो। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। शाबलू की काय लालन की चमशारे So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मथे ते चंद कण
तुझ्या पिल्या ताका एका गाठान खायलो माया या माया या माया माया या क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक पत्र बरोवन विकसीत भारताच्या निर्मणी खातीर सुचोवणी दिवपाचें आवाहन केलां। भारतीय नागरीक मदले संबंध आता 10 वर्सां पुराय करतात। त्या फाटभुंयेर तांणी हें पत्र बरयलां। देशांतल्या 140 कोटी लोकां वांगडा आशिल्लो विश्वास, सहकार्य आनी समर्थन हाचो आदर व्हड आसा ताचें वर्णन उतरांनी करप शक्य ना अशें प्रधानमंत्र्यान नमूद केलां। प्रसार भारती मंडळाचे नवे अध्यक्ष म्हूण नवीन कुमार सहगल हांची नियुक्ती जाल्या। उत्तर प्रदेश IAS बॅचचे ते सेवानिवृत्त अधिकारी आसात। हाचे पयलींचे अध्यक्ष A सूर्यप्रकाश हांच्या सुवातेचेर सहगल हांची नियुक्ती जाल्या। सहगल हांच्या नावाचेर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या फुडारपणाखालच्या निवड समितीन केल्ल्या सुचोवणी उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी त्यांची नियुक्ती केल्या। नामनेच्यो गायिका अनुराधा पौडवाल भारतीय जनता पक्षात आस्पावीत जाल्यात। नवी दिल्लींत पक्षाचे महासचिव अरुण सिंह हांच्या हाजेरीत पक्षाचे वांगडी पद घेतलां। अपहरण केल्ल्या जहाजाचो चाचेगिरी खातीर वापर करपाचो सोमालियन चाच्यांचो यत्न भारतीय नौदळान काल हाणून पाडला। सोमालियाच्या चाच्यांनी फाटल्या वर्सा 14 डिसेंबराक XMV रेईन ह्या जहाजाचे अपहरण केल्ले। त्याच जहाजाचो आता अपहरणा खातीर वापर करपाच्या हेतान चाच्यांनी ते काल आंतरराष्ट्रीय दर्याच्या शीम रेषेर हाडिल्ले। मात भारतीय नौदळान रोखडीच कारवाय करून जहाज आनी ताचे वयल्या प्रवाशांची सुटका केली। आनी आता खेळा मळार क्रिकेट। रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून काल शुक्रारा मुंबई इंडियन्स पंगडाक अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ल्या बायलांचे प्रीमियर लीगचे एलिमिनेटर मॅचीत 5 धांवड्यांनी हारयले। ह्या जैता सयत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पयले खेपे फायनलीत पावला। आयतारा जावपी फायनलीत तो दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटलो। रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांनी 6 विकेटी वगडावन फक्त 135 धांवड्योच केल्ल्यो। धांवड्यांचो फाटलाव करपी मुंबई इंडियन्स एका वेळार जैता वटेन नेटान पावलां मारतालो, पूण निमण्या षटकांनी एक विकेट पडिल्ल्यान तांकां 20 षटकांनी 6 विकेटी वगडावन 130 धांवड्यो करपच शक्य जालें। मुंबईच्या वतीन मुखेली हरमनप्रीत कौरान सगळ्यांत चड 33 धांवड्यो केल्यो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभेच्या 543 सुवातां खातीर मतदान कार्यावळ जाली जाहीर। 19 एप्रिल ते 1 जून मेरेन 7 पावंड्यार जातले मतदान। 4 जूनाक जातली मतमेजणी। गोंयच्या 2 सुवातां खातीर 3ऱ्या पावंड्याचेर 7 मे दिसा जातले मतदान। मतदान प्रक्रिये खातीर राज्य वेंचणूक आयोग आसा सज्ज। गोवा CSR अथॉरिटी आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हांचे मदीं जाली समजिकायेची कबलात। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगणा आणि कर्नाटकाच्या भोंवडेर कलबुर्गी हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत उदरगतीच्या कामांचो घेतलो नियाळ। आणि 62व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी नाट्य सर्तीच्या निमाण्या फेरयेत गोंयच्या मांगिरीश संस्थेच्या फादर नाटकाक फावो जाला पयले इनाम। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।